न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता, ज्या कडेन न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कोटी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करात। युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणारे खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, हांव उषा जरावकर। गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक येवकार। दिसभरात कितें घडटा हे रिपोर्टर आमचे तुमच्या मेरेन पावोवपाचो पुरेपूर यत्न करतात। तशें राजकीय, सामाजीक आनी हेर विशयांतल्यो बातम्यो ज्यो आसात आमचे रिपोर्टर वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान आमच्या मेरेन पावयतात। उपरांत त्यो बातम्यो ज्यो शिजोवपाचें काम आसा तेका विस्तारान मांडपाचें जें काम आसता आमचे सब एडिटर करतात। आतां आमी पयले जाणून घेवया आयच्या दिसभरा भितर कितें जालें, कसली घडामोडी जाल्यो, खंयची म्हत्वाची बातमी आशिल्ली। पयलीं आमी वयतात ते सुशांत गावस आमचो डेस्क इन्चार्जा कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया आयज दिसभरात कितें जालें तें। सुशांत, तुजे कडेन आसा आयज खंयची बातमी इम्पॉर्टंट आसा ती मातसो सांग। आयची जी एक म्हत्वाची बातमी आसा ती असोल्डा फोमेंतोच्या मायनिंग सायट ऑफिस प्रकल्पाक खर विरोध जालो। ग्रामसभेन असो थारावय घेतलो की ह्या प्रकल्पाक मान्यताय दिवची न्हय म्हणून। हाच्यान पयलीं हो प्रकल्प आयिल्लो, आतां हो प्रकल्प परत ऑर्चर लँडान येता काय म्हणून ग्रामसभेन प्रस्न उपरासलो। सद्याचे जे पंच वांगडी आसात तांणी तशेंच आदले पंच वांगडे आसात तांच्यांनी ह्या प्रकल्पाक खर विरोध केल्लो आसा। TCPन ह्या प्रकल्पाक कशी कितें मान्यताय दिली असो प्रस्न लोकांनी उपरासलो। तशेंच ह्या प्रकल्पाची मान्यताय आसा ती रद्द करची म्हणूनय मागणी केली आनी बरोच बोवाळ जालो। दुसरे वटेन आनी एक आयच्या दिसांतली म्हत्वाची अपडेट जी म्हटल्यार परतीच्या पावसान बरोच नेट धरला। आयज गोंयभर जायते कडेन बरोच पावस पडलो। पेडण्या जाल्यार अक्षरशः पावसान घालून घेतले, खूब कडेन उदक सांठून राविल्ले। दुसरे वटेन सत्तरी धरून बिचोली, सांखळी आनी हेर बाकीच्या वाठारांत आतां राजधानी पणजेने पावसाच्या वातावरण तयार जावपाक सुरवात जाल्ली आसा। भायलें जर वातावरण पळयलें जाल्यार मोठ्या प्रमाणात पावस पडटलो अशें दिसून येता। हातूंत म्हत्वाची एक अपडेट म्हटल्यार अजूनय भात शेती कांय कडेन कापल्या, लुवणी जाल्या, पूण अजूनय बरेचशे कडेन भाताची लुवणी जावंक ना। भात कापूंक सुरवात जाल्ली आसा। आतां हो जर पावस जर असो जर सुरू रावलो जाल्यार भाताची सामकी नाशाडी जातली। शेतकारांक हाती तोंडा कडेन आयिल्लें पीक वयतलें आनी मागीर कांयच मेळचें ना आनी मागीर तांकां टेंशन जातलें की आतां कितें करपाचें म्हणून। सो जर पावसान जर मातसो नेट जर कमी केलो जाल्यार भाताची कापणी करून शेतकारांक जे पीक आहा तें बऱ्यापैकी मेळटलें। पूण पावसाचें जर वातावरण पळयलें जाल्यार अशें दिसना की हो पावस खंय तरी कमी पडटलो म्हणून। खूब कडेन शेतांनी उदक भरून भात सामकें न्हिदला, आडवें जाला। पावसा बरोबरच नेटाचो वारोय व्हांवपाक लागला, ताका लागून भाताचें बरेंच लुकसाण जातलें अशें दिसून येता। सुशांतान आमकां 2 बऱ्यांतल्यो बऱ्यो बातम्यो सांगलेल्यो आसा। पयली म्हणल्यार जी ग्रामसभा जाली असोळडा, ती ग्रामसभा आयज बरीच तापली आनी त्या ग्रामसभेत असो लोकांनी थाराव घेतलो की जी TCPन मान्यताय दिल्ली ती रद्द करची। आतां आमी वचुया आमच्या गौरीश परब एंकर। गौरीश, आयज तुवें खंयची म्हत्वाची बातमी केली? सगळ्यान पयली नवरात्रीच्यो सगळ्यांक उर्बे भरीत परबी। आयज म्हणजे हांवें बातमी केली ती म्हटल्यार काल कुळ्या दूदसागर हांगासर तमनार प्रकल्पाक लागून एक हाय वोल्टेजाक लागून खणकाम चालू आशिल्लें आनी थंय खणकाम चालू आशिल्ल्या कारणान तें जें उदक थंय खदूळ जातालें आनी तें उदक खांडेपारा वतालें आनी तें पिवपाचें उदक आशिल्ल्या कारणान थंयच्या लोकांक खूब त्रास जालो। तेंच्यांनी तक्रारी केल्यो की आमकां पिवपाच्या उदकाक त्रास जाता म्हणून। ही एक बातमी केल्ली आनी त्याच बरोबर आतां एक अपडेट आयला ती म्हटल्यार ताज हॉटेलान जी 26/11 घडणूक जाल्लेली तशीच एक तांकां फोन येयल्लो आसा की तेंच्यांनी ताज हॉटेलान बॉम्ब दवरला म्हणून। सो आतां ते फोन करप्याक पुलिसांनी अटक केला आनी तांच्यांनी फोन कित्याक केला ताज्यान बॉम्ब दवरला म्हणून
हेची चवकशी चालू आसा. पूण आजून शोध कितें तो लागोंक ना. तो पिसो आसूं येता किंवा आनी कितें घटना आसूंक शकता ती. गौरीशने आमकां 2 बातम्यो म्हत्वाच्यो सांगलेल्यो आसा. लोकांक उदक हें खूब गरजेचें आसा आनी जे खोदूळ उदकाक लागून लोकांचो खंय तरी बोवाळ चल्ला. आतां आमी वचुया आमच्या संजना कडेन. संजना, आयची म्हत्वाची बातमी. आमी पळयतात हालीं गांजो बाळगुपाची प्रकरणां तरणाट्यां मदीं खूब उपरासपाक लागला. त्या फाटभुंयेर म्हापसा पुलिसांनी गोविंद जाधव ह्या थळाव्या तरणाट्याक अटक करून ताचे कडल्यान 50 ग्राम गांजो जप्त केला. ताचें मोल म्हणजे 50,000 इतकें आसा. दुसरी बातमी जी आसा ती गोंयकारां खातीर अभिमानाची आसा. गोंयचो कावी कलाकार सागर नायक मुळे हाचो केंद्रीय कला आनी संस्कृती मंत्रालयाच्या अमर चित्रकथा ह्या पुस्तकांत आस्पाव जाला. आनी तिसरी जी बातमी आसा, 5 राज्यांनी आतां विधानसभा वेंचणूक जावपाची आसा. त्या फाटभुंयेर तांचो तारखोय जाहीर जाला. त्या फाटभुंयेर राजस्थानांत राजकीय वावराक नेट आयला सद्या. भारतीय जनता पार्टीचो राज्यसभेचो वांगडी किरोडी लाल मीना हाणें एक दावो केला. जयपुरांत खंय 100 खाजगी लॉकरांनी 500 रुपया कोटी काळो पयसो दवरला असो ताणें आरोप केला. म्हणून ताणें सांगलां की पुलिसांच्या हाजेरींत लॉकर उगडपाची ताणें मागणी केल्या. हालीं गोंयांत ज्यो ड्रग्स, अपघात आनी खूब तरेच्यो केसी वाडपाक लागल्यात. ड्रग्साच्यो जर इतल्यो केसी वाडपाक लागल्यात ताका नेम ना. आनी जी संजनान विधानसभेची बातमी सांगल्या, ह्यो आमच्यो बातम्यो तुमी 7च्या बुलेटिनान मुद्दाम पळोवच्यो. आतां आमी वचुया आमचे डेस्क रश्मी नरसे कडेन. उशा, सगळ्यात पयलीं तुका आनी गोंयच्या समेस्त बायलांक नवरात्रेची म्हणजेच ह्या नवशक्तीची आदिशक्तीच्या परबेची हुनहुनीत परबी दितना आनी एक गजाल सांगूंक कशी दिसता ती म्हणजे हो नारी शक्तीचो सण त्योहार. तेच्या वांगडा बायलांक ज्या ज्या दादल्यांनी फुडें काडला, ज्या ज्या दादल्यांनी तेंको दिला, तांकां हांव मना पासून थँक्यू म्हणटा. कारण तांच्या खातीर आयज आमी खूब खंयच फुडें पावल्या. आनी अशे जे दादले आहात तांकां मना पासून आमी गोमंतक टीव्ही खातीर आनी गोमंतक टीव्ही कडल्यान थँक्यू म्हणटा. आतां वळया आमच्या आयच्या बातमी कडेन. बातमी आसा आयज मध्यान राती 2 थंय उजो लागला आनी एका थंय आसा ती कुळे शिगांव पंचायतीन कोयराच्या शेडीक उजो लागून 1 कोटी रुपयाच्या मशिनरीक म्हणजे लासून गोबर जाला. ही मशिनरी लासून गोबर जाल्ल्या कारणान पंचायत वांगडी सगळे बरेच तिडकला. हो उजो कोणे तरी मुद्दम लायला असोय दुबाव व्यक्त जाता आनी पंचायतीन हे विशीं पुलीस स्टेशनान कागाळ नोंद केल्या. दुसरी महत्वाची घडणूक म्हणजे रिवणा बाजारान हार्डवेराचें एक दुकान आसलें. त्या दुकानान परत शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागला आनी थंयसरूय तेंचें सगळें सामान लासून गोबर जाला. म्हत्वाचें हितून लक्षांत घेवपा सारकें आहा की हालीं कांय दिसांनी पयलीं रानांक मदींच उजें लागले, मदीं शॉर्ट सर्किट आयकूंक येयलें. आतां परत सेगीत अशें उजो लागपाच्यो घडणुको जायत आसा. जी यंत्रणा उजो लागताकूच पालोवपाक जाय, उजो पालोवपी दळाक आसाच, उजो पालोवपी दळ आसात फायर ब्रिगेड, पण त्या शिवाय जी यंत्रणा जाय फायर एक्सटिंग्विशर जावं आनीक कितें, त्यो यंत्रणा आपल्या आस्थापन घालतना आसता काय ना, तेचे वेवस्थीत पळोवणी जाता काय ना, ते वेवस्थीत परत इयरली तेचो चॅकअप जावन त्यो सारक्यो दवरतात काय ना, होय प्रश्न हांगा उप्रासता. आनी दुसरे कडेन जर कोण कोयराक मुद्दम उजो लायता आसत जाल्यार ही खरीच गंभीर बाब आहा. कोयराचेर प्रक्रिया जावपाक जाय, कोयराचें सॅग्रिगेशन जावन प्रक्रिया जावप गरजेचें. मात हालींसराक मुद्दम उजो लायलो वयता. कांय जाग्यार तर जर हॉस्पिटलांचे लागीं पयशे फाटीं GMC कडेन असोच विशय जातालो की बायोडिग्रेडेबल जे वेस्ट आसता म्हणजे मेडिकल वेस्ट तेका सुद्दां डायरेक्ट उजो लावपाची घडणूक घडटाली. सो कोयराक उजो लावप जावं कोयराक उजो कोण घालता हेची इन्क्वायरी तर जावपूच जाय. प्लस अशी जर शॉर्ट सर्किटां जातात जाल्यार प्रत्येक आस्थापनां कडेन ते फायर जावं तो उजो पालोवपाक यंत्रणा आसा काय ना हेची सुद्दां तितलीच चवकशी जावपाची आनी त्याच्या बाबतीन गंभीरतायेन विचार करपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता. थँक्यू. रश्मीन आमकां 2 उज्याच्यो घडणुको ह्या विशीं म्हायती दिल्ली आसा. आनी राती मध्यान कुळे आनी दुसरी आसा ती रिवणा हांगा 2 उजो लागपाच्यो घडणुको घडल्यो. कुळे हांगा 1 कोटी मशिनरी उज्यान खाक जाली. आनी दुसरी जी गजाल आसा ती म्हणल्यार रिवणा एका शॉपा वांगडा आनी 2 शॉपां आनी सोसायटीक उजो लागून गोबर जावन गेली. आतां आमी वचुया आमचो रिपोर्टर समीप नार्वेकरा कडेन. समीप, आयचे दिसाक तुजे कडेन कितें म्हत्वाचें आसा?
एक म्हणटा ते सांग्याचे IIT बाबतीत एक व्हडली घडणूक हे म्हणटा ते अपडेट ते म्हणटा ते सांग्या रेवणा एक जागो येतालो ही प्रायवेट लँड. आतां ही प्रायवेट लँड आतां आमकां अपडेट मेळ्ळा सद्याचो मंत्री आमदार आसा सुभाष फळदेसाय तो वावुरता IIT हाडपा खातीर आनी दोन सुवात्यो पयल्यो 2 सुवात्यो हे चल्ल्यो भायर सरल्यो टिमीन तेन्ना हें करूंक ना. तुमकां खबर आसतलें जेन्ना प्रसाद गांवकर सांग्याचो आमदार आसलो तेन्ना तो पासून हातपाय मारतालो आनी तेणी एक जागा दाखयली सीएमान मागीर कितें म्हटलें तेजें आनी प्रसाद गांवकराचें कितें सेटींग आसलें म्हणून ही जागा फायनलायज जावंक ना. आनी जी जागा म्हणटा ते प्रसादाचें सेटींग आसलें जे सीएमान म्हणटालो तीच पयलींची जागा आतां परत नोटिफाय केल्या सावथ गोवा कलेक्टरान एस IIT लँड. 10 लाख स्क्वेअर मिटराची ही जागा आसा आनी इट्स अ प्रायवेट प्रॉपर्टी 7 जाणांच्या मालकी हक्क आसा ती आतां आयडेंटिफाय जाल्या. सेम ही जागा प्रसाद गांवकरान सीएमा मुखार दाखयल्ली तो जेन्ना MLA आसलो आनी सीएमान सांगलेलें प्रसादाचें आनी हे कोण लँड ओनरा भितर तें सेटींग आसलें तें सेटींग सामकें जावंक नासलें म्हणून कितें तरी हें जाल्लें म्हणून हेजेर अपडेट तुमी घेवन येतले आमी हेजेर फॉलोअप करतले फुडें हेजेर विचारतले आनी सगळी डिटेल्स घेवन हेजेर प्रॉपर फॉलोअप तुमकां आमी घेवन दितले. आतां दुसरी म्हणटा ती गजाल पावसाची. तुमकां खबर आसा आतां पावस म्हणटा तो एक्झिट मॉन्सून म्हणटा तो परतीचो पावस मॉन्सून स्लो एक्झिट घेता आनी ताका लागून आमकां पावस पळोवपाक मेळटा. IMDन एक खर शिटकावणी दिल्या जोगला मारीत गडगड घालीत पावस पडटलो आनी 40 किलोमिटर वराक इतक्या नेटान वारें व्हांवतले देखून लोकांनी शिटकावणी घेवची. आनी जेन्ना आमी म्हणटा जोगला मारपाची तेन्ना जोगला सामकी पडटली झाडां पोंदाक नाल्यार लायटीच्या खांब्या पोंदाक आलशेरां घेवचो न्ही अशी शिटकावणी IMDन दिल्या. समीपान आमकां IIT विशयी सांगलें. IIT विशय हो इतलो गाजता की हालीं IIT खातीर जागा खंय मेळटली हे खातीर न्हू आमकां हेचेर विचार करचो पडटलो आनी आमकां ह्या फॉलोअप करीत रावचें पडटलें आनी ही आमची तुमकां पुराय बातमी पळोवपाक मेळटल्यो 7 PM बुलेटिनान. तर आमी आतां वचुया ज्यो आमच्यो ब्रेकींग बेगोबेग तुमचे मेरेन आमी पावोवपाचो यत्न करतात आनी त्यो ब्रेकींग आमी चडांत चड सातत्यान तुमचे मेरेन पावोवपाचो यत्न करता. रती आयची म्हत्वाची ब्रेकींग आयज बऱ्योचश्यो म्हत्वाच्यो एक्चुली बातम्यो घडल्यो. पयली म्हणजे 2 वेगवेगळे जाग्यांचेर उजो लागलो. एक आसलो तो रिवोणा आनी दुसरो म्हणजे हांगा शिगांव. तर दुसरी बातमी आशिल्ली ती ड्रग्साची. ह्यो बातम्यो कितें गोंयांत नव्यो ना आतां खूब वाडत चला आनी हितून चडांत चड तरुणांचो हात आसा अशें दिश्टी पडटा. तर हे खंय नाल्यार खंय बंद जावपाक जाय. ड्रग्साचें जें स्मगलींग ड्रग्सचे विकप गोंयांत वाडलां तें बंद जावपाक जाय आनी हाजेर बरी मोठी कारवाई जावपाक जाय. ह्योच आसल्यो आनी तशेंच आयज ग्रामसभा जाली. असोल्डा ग्रामसभा जाली. ग्रामसभेनूय फॉमेंतोच्या रिलेटेड बरीच ग्रामसभा तापली. तर ह्यो आसल्यो आयच्या दिसाच्यो म्हत्वाच्यो ब्रेकींग न्यूज आनी अश्योच ब्रेकींग न्यूज आमी तुमच्या पर्यंत सदांच बेगींतल्या बेगीन पावपाक ट्राय करतात. तर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक तुमी फॉलो करात. आयज तसोच एक नवरात्रीच्या निमतान एक बरोसो व्हिडिओ केला आमी यूट्यूब चॅनलाचेर आमच्या गोंयांतली सगळ्यान पयली लेडी कंडक्टर आनी तिणें स्वता म्हणजे तिका जे त्रास जाल्ले तिचें कितें आसा तें स्वता तिणें सांगलां त्या व्हिडिओन. तर हो व्हिडिओ तुमी जरूर पळोवपाचो आमच्या यूट्यूब चॅनलाचेर. तर आमच्या यूट्यूब चॅनलाकूय तुमी सबस्क्रायब करात. आमचे 7 PM बुलेटिनूय तुमी पळोवपाक विसरूं नाकात. आमच्या हो लायव्ह न्यूज रूम अपडेट तुमी सद्दां 4:30 ते 5 मेरेन फेसबुकाचेर तुमकां पळोवपाक मेळटलो लायव्ह. आनी तशेंच आमच्या वांगडा तुमी सदां तशेंच जोडून रावात. थँक्यू. आमच्या सब एडिटरांनी रिपोर्टरांनी तशेंच डिजिटल माध्यमांतल्यान सगळें हें करून आमी तुमचे मेरेन न्यूज बऱ्यांतले बऱ्यो पावोवपाचो यत्न करतात. तशेंच आमचे हांगा रिपोर्टर सब एडिटर डिजिटल टीम तशेंच व्हिडिओ एडिटर जे काम करता ताका बऱ्यांतली बरी पॅकेज करून AVB करून तुमचे मेरेन बऱ्यांतल्यो बऱ्यो पावोवपाचो आमचो यत्न आसता. आनी जे आयज विशय सांगल्यात ते तुमी आमचे पुराय बातम्यो 7 PM बुलेटिनान सगळ्यांनी पळोवच्यो. कॅमेरामॅन नितीन सयत हांव उशा जरावकर. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयांत कितें घडलें आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता ज्याकडे न्यूज येत असतात. वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन
पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करात. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावा गोमंतक टीव्ही. मिर्ची बदली क्या? अच्छी है. कौन सी है? नई गुजरात स्पेशल सुहाना लाल मिर्ची पाउडर, ताजी मिर्चियों से बनी, खुशबू से भरी. मजा आ गया. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर